Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलाची फाटल्या दिसांनी आम्ही मिटींग घेतल्या. आता वी आर कन्सर्न म्हणजे आमकां खबर आसा आत्ताच्या घडीक आम्ही 12(1) ची नोटीस इश्यू केल्या उपरांत काही जणांनी थोडेशे आपले पंप्स बीन तेचे काडपाक सुरवात केल्ली. पण आमी तांकां सांगल्या रिगार्डिंग द डिवॉटरिंग खातीर पंप्स जे आसा पळय न्ही ते आत्ताच्या घडीक काडचे न्ही. ताजी सेपरेटली काल DMG हांव CS डिझास्टर मॅनेजमेंटाची वेगळी मिटींग घेवनूय बी ताजेर आमचो डिझास्टर सेल जो आसा पळय न्ही इज वर्किंग. वेळ पडलो जाल्यार तांचे पंप्स हे ते सगळे आमी रिक्विजीट करतले अंडर द डिझास्टर आनी वील पर्सनली सपोज ते जर करपाक तयार नासत सुद्दां जाल्यार आमी ते काम करतले. आमचे WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोनूय डिपार्टमेंट्स टेक ओव्हर करून सगळे काम जे ते मॅनेज करतले. इतले मजगती गोंय विधानसभेचे पावसाळी अर्थसंकल्पी अधिवेशन 11 जुलय सावन घेवपाचें थारला. खेरीज सरकारान स्किल डेव्हलपमेंट मंत्रालयाक 52 पोस्ट मंजूर केल्यात. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. Proposal for the 52 post creation in the skill development ministry, skill development and entrepreneurship. Summoning of the prorogation of the legislative assembly from the 11th of July. 11 जुलैच्यान असेंब्ली समन केल्या. ते वटेन सरकाराचे नोटीसी आड कंपनी हायकोर्टान केस बुधवारा आयली. कोर्टाची सरकार आनी मायन्स खात्याक नोटीस. 6 जून मेरेन लीज होल्डरांचेर कसलीच एक्शन जावची ना. अंतरीम थाकायची गरज ना म्हण AG सांगता. कोर्टान नोटीस काडून केस 6 जूनाक दवरल्या. 6 जूनाक केस रेग्युलर बेंचा मुखार येतली. त्या वेळार जाय जाल्यार याचिकदारांनी अंतरीम थाकायेक अर्ज करचो म्हण AGन युक्तिवाद केलो. हायकोर्टान ही गजाल मानून घेवन 6 जूनाक केस दवरून सरकार आनी प्रतिवाद्यांक नोटीसूय काडली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी.